मी सावळ्या पिळण मार्रा पंचायतीन आमी हांगा सावळ्या आमचे घुमटेचे हांगा रिटेनिंग वॉल बांदपाचे आसा। आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदार भाई तशेंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी आमचे ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा। आयज भाईच्या हातीनसून हे शुभकारण जाल्ले आसा। कालूच आमी गिरी गांवांत 4 आर्म्स तशेंच शेडीचे आनी पेवजाचे इनॉग्रेशन केल्ले आसा। अशें सगळे पंचायतींनी बाईची खुबशी कामां जाल्ली आसा। सगळ्यांचो बाईचेर मोग आसचो आनी जाता तितकी बाईच्या हातीनसून ह्या फुडें कामां जी उरल्या ती बाईच्या हातीनसून कामां जावची। आमचो सगळ्यांचो एकवटान आमी बाई वांगडा रावया आनी आमचो बाईचेर आमी आशिर्वाद दवरुया आनी जाता तितके आमी बाईक येयल्ल्या 27 इलेक्शनान आमी ताका निवडून हाडुया आनी एज अ मिनिस्टर आमी ताका फुडें व्हरोया आनी आमी तेजें नांव वयर काडुया। देव बरें करूं। पिलेन पंचायत पिलेन गांवांत आसा सावळे लेक तेच्या सायडीन बांदेश्वर महाराजच्या फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल आसा ती WRDच्या मार्फत आमी घेतलेली आसा आनी तेजें आमी फावंडेशन स्टोन घातला। फुडल्या 2-3 दिसान काम सुरवात जातलें। अजय भाईन सांगलां तशें एवरी मनसून जेन्ना येतालो आनी आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येताले एक भंय सदांच आसतालो की गाडी हांगा पडची न्ही आनी हे लँडस्लायड जावचें न्ही म्हणून। कित्याक एवरी मनसून इल्ले लँडस्लायड हांगा जायत वयताले। ताका लागून प्रायोरिटी म्हणजे कंटिन्युअसली म्हज्या फाटल्यान लागलेले की बेगींतल्या बेगीन काम जावंक जाय। हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आनी तशेंच इंजिनियर आसा परुलेकर आमोणकर तेंचे उरलेले स्टाफांकूय की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आयज आमकां सँक्शन करून आयज आमी एक काम फावंडेशन स्टोन घालून फाल्यां परवाच्यान काम सुरवात करता। आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की बिफोर मनसून हें काम सुरवात जावचें आनी फुडें फर्दर लँडस्लायड जावचो न्ही आनी गाडी हांगा पडची न्ही। बांदेश्वर महाराज आमचो हांगा आसा तेजें आमी ब्युटिफिकेशन करतले ह्या कामाच्या माध्यमांतल्यान। हे सगळीं कामां फुडें व्हरता आसतना अजय भाईन म्हटलें की म्हाका श्रेय वयता म्हाका न्ही म्हाका दिसता पंचायतीकूय इक्वली हेजो श्रेय वयता। म्हणजे जिल्हा पंचायतीक वता म्हजे सगळे पंचायत मेंबर डेप्युटी सरपंच अजय आसा एक्टींग सरपंच आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर रेश्मा बांदोडकर अध्यक्ष नॉर्थ गोवा पंचायत मेंबर अंकिता अश्विनी म्हणजे साईजल नावे मेंबर जाला। साईजलाचें नांव घेवपाक उगडास जायना तो साईजल म्हजे मित्र करण गोवेकर VDC कन्वेनर आनी तशेंच हे सगळ्या लोकांचो आशिर्वादान ही कामां म्हाका दिसता आमी एक टीम म्हणून जेन्ना फुडें व्हरता तेन्ना ही कामां फुडें व्हरपाक बरी पडटा। सो ताका लागून एक काम करून हे जातकूच ह्या हॉटफिक्सिंग ऑफ रोड आनी वेरियस हेजे रिटेनिंग वॉल हे काम ऑलरेडी सँक्शन जालेले आसा। तशेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की आतां म्हणजे एक 4 दिसां पयलीं 12 कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सँक्शन केल्या आनी सगळीं व्हडलीं कामां आसा ती। सो ही आमकां फुडल्या 1 म्हयन्या भितर पळोवपाक मेळटली। आमची एकूच हें आसा की बिफोर मनसून जाता इतली कामां करपाची कित्याक मनसून एकदां लागलो पावस हीट जालो काय आमकां कामां फुडें व्हरपाक मेळना। सो एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी टीम म्हणून काम करता आसतना भाजप सरकाराचो आमकां साथ मेळटा। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स हांचो साथ मेळटा आनी लोकांचो आशिर्वाद आनी ह्या आशिर्वादान आमी सगळीं कामां जी आसा एक टीम वर्क म्हणून फुडें व्हेल्या। अजय भाईन सांगलें वेरियस कामां म्हणजे आमी प्रायोरिटी म्हणटा तशी इलेक्ट्रिसिटीक दिल्या अंडरग्रावंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें आमचें 15 MLD प्लांट आमचे हितून येता नवे पायपलायनी घातले नवे OHR घातलेले आसा रिजर्वर घातलेले आसा आनी एक सगळीं कामां हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड आसूं आमचे हॉल आसूं पंचायत घरां आसूं म्हणजे ऑल रावंड डेवलपमेंट आनी ऑल रावंड डेवलपमेंट करता आसतना आमी बऱ्या तरेन आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेट करता आमचो श्रावण मासूय सेलिब्रेट करता। आतांच तुमी सालिगांव फेस्टिवल पळयलें तें आमी सेलिब्रेट करता। लोकांच्या मदीं एक उत्साह दवरप आमची महिला जी आसा
तांकां एम्पावर करप, महिला सशक्तीकरण करप आनी आमचे यूथ जे आसा तांकां मोटिवेट करून कामां आसूं जावं आनी कितें बिजनस सुरवात करपाक लागून अजय भाई आपआपले नवे नवे आयडियेन बरी बरी गार्डनां, बरे बरे कार्यशाळा, वर्कशॉप भुरग्यांक लागून, बायलांक लागून कितलेशेच वर्कशॉप ते घेता. सो ताका लागून हांव सांगता की एक टीम वर्क सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता आनी एकठांय जावन फर्स्ट टायम म्हणजे पंचायत मेंबर, सरपंच, जिल्हा पंचायत, आमदार आनी सरकार फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकठांय जावन आमी काम करता आनी ताका लागून ही सगळीं आमकां कामां फुडें वता आसतना दिसता. आनी एकदां हांव फक्त लोकां कडेन मागीर तुमचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसचो म्हणून तुमच्या आशिर्वादान ही सगळीं उरलेलीं कामां जी आसा आमी जाग्यार घालतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.